이사 집에 सुरू झाला आम्ही सोबी नया जाऊया आमचो यादी विदोल सोडता आम्ही सोबी योगान येऊया आमचो यादी विदोल सोडता आम्ही सोबी Sotolo Amidanol Matrogeoya Sorgicevon Dovatolo Amicevon Daidisavya Sorgicevon Dovatolo Amicevon बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं भयणी भावनो सगळ्यांक तुमकां सकाळच्या दिसाक मागीर मोगस येवकार मिसांत आज वांटो घेतना मागुया फिलोमेना गॉमिस ह्या आमचे भयणी बसत पयल्या वर्साचो उगडास ताची कोचिंग करतात स्वर्गीचे बापान फिलोमेन आमचे भयणीक आपले शांतींत आपल्या शासनीक विसवान घे म्हूण मागतना जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची पुर्वेक आमी आत्मीक तयारी करता ताचें काळीज आमकां सगल्यांक कश्टोतल्यांक अजेच्या बाराक चेपलेल्यांक आमंत्रण करता म्हजीशी याद हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजे लागीं शिकात हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत ह्याच जेजूच्या काळजांत आमकां एक एकल्याक आसरो मेळूंक आनी ताची परब आमी व्हडा भक्तीन आनी पवित्रायेन करूंक आमकां कृपा मागुया आनी पवित्र रितींत बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जातना आमी उतरांनी चिंतनांनी कोदण्यांनी आवंड्यांनी देवाचेर आनी भाव भयणींचेर पातो केला देखून बक्षणी मागुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे सौभाग्यवन सुदांचन कुवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो Krista Krista काकुतो Krista Krista प्रार्थुया आमचे एक एकल्याच्यो गरजो एक एकल्याची इंतेसां बापाक उबारुया देवा आमचे बापा बरें तें सगळें तुजें सावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतींत घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी हें आमी विनंती करून मागता आमचे सुमयाचे पुता
जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजूट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. बायगन पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा. आमचेच वस्तोंगी आमी कितेंय केलां म्हूण सांगूंक आमी शकना, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नव्या कराराचे फावो तसले सेवक केल्या. हो करार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयलेल्या कायद्या नेमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो. कित्याक अक्षरांनी बरयलेले हे नेम कायदे मरण हाडटात, पूण आत्मो जिवीत दिता. फातरीचेर अक्षरांनी कांतयलेली मरणाची सेवा इतली मोहीमेन जावंक पावली की इस्रायलाचे पूत आनी धुवो मोइसेसाच्या मुखामळार नदर मारूंक शकनासली. कित्याक जरूय तांचो परजोड पालोवचो आसलो तरूय ताचें मुखामळ सगळेंच रसरसतालें. तर आत्म्याची सेवा कितली अदीक मोबेवंत जावंक फावना. खरेंच कास आटात ती सेवा मोहिमेवंत जाली, तर प्रामाणीकपण दिता ती सेवा कितली अदीक मोहिमेवंत जावंक पावना. हे विशीं आमच्यान म्हणूं येता की आतांचे उत्तम मोहिमेक सर केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली. नपयस जावचें आसलें तें मोहिमेन फांकलें जाल्यार तोखता तें कितलें अदीक मोहिमेन फांकूंक फावना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. म्हणुया, सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताचे पायासना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. ताच्या याज्ञिकां मदें मोइसेस आनी आरोन आसले. तांचें नांव घेतलेल्या मदें सामुएल आसलो. ते ताका उलो मारीत आनी तो ताका जाप दी. जबाब सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. कुपाच्या खांब्यांसून तो आसले तो तांचे कडेन उलयतालो. ते तांचे आज्ञा पाळटाले आनी ताची समूट सांबाळटाले. जबाब सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं जाप तांकां दितालोय आनी जरी तांकां तांच्या गुन्यांवाक खास लायतालोय तरी देवा तूं तांकां बक्षितालोय. जबाब सर्वेस्पर तांचो देव पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवा वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. जबाब सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. उबे रावया. Sorvesvor axoi soi, sorvesvor axoi soi, sorvesvor axoi soi, sorvesvor axoi soi.
तुजो मार्ग म्हाका दाखय सर्वेश्वरा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. Survespo तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोमूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शार्ती पावोवंक आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडूंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेली एक अक्षर वो एक टिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपूर्णी आदल्या लेगीत मोडीत तो तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राजान सोगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राजान व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाड भावा भयणीनो, एक आवय वो एक बापूय आपल्या भुरग्याक बरें तें सांगता. ताका चड गोड खावंक आडायता जाल्यार त्या ह्या भुरग्याच्या बरेपणा पासत. आमी समाजान पळयल्यार आमकां जायते नेम कायदे आसात, ट्रॅफीक रुल्स आसात. हे सगळे आमकां आमच्या फायद्या पासत दिल्ले आसात. तर जेन्ना आमी हे नेम कायदे पाळटात तेन्ना आमी एके भाशेन आमचो संबंद आमच्या समाजांत हाय, घोराब्यान आमचो संबंद आमच्या घरच्यांत हाय आनी इगोजेंत व फिरगोजेंत आमच्या संबंद आमचे इगोजेचे वांगड्यांत हाय आमी जोडून हाडटात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा ते भाशेन आमी ह्या संदर्भाचेर नदर मारल्यार आमकां मेळटले की मातेव हें शुभ वर्तमान पयले सुवातेर जुदेवा पासत बरयता आनी ह्या पासत तो जेजूक आनी मोइसेजाक सोर करून उलयता. पयलें म्हणल्यार जेजू दोंगरावेले प्रवचन दिता तेच भाशेन मोइसेजान इस्रायल पोरसांक सोमूर्त दिल्ली. दुसरें आमी पळयतात माते दाखोवंक सोदता की जेजू मोइसेजा म्हूण व्हड, कित्याक जुदेवांच्या चाली प्रमाणे मोइसेजाक व्हड मान आसलो. आंज भोडव्यावून व्हड मान जुदेव लोक मोइसेजाक दिताले. आनी ह्या पासत ह्या सोमूर्तीचो जो खरो अर्थ आसा वो सोमूर्त आमी कित्याक पाडूंक जाय हें जेजू आयज आमकां ह्या शुभ वर्तमानान एके भाशेन कळून दिता. तर ह्या पासत आमी आमकांच विचारुया, आमी जेन्ना नेम कायदे पाडटात आमी कसल्या मनान हे नेम कायदे पाडटात. पयले वाचपान आमी पळयल्यार भाग्यवन पावलू म्हणटलो की हो संबंद हो सोमूर्त जो आसलो तो मरण हाडटा, बगोर आत्मो आमकां जिवीत दिता. हें तो कित्या पासत सांगता काय, कित्याक जेन्ना आमी सोमूर्तीचें मन समजोनात, जेन्ना आमी हे नेम कायदे कित्या पासत पाडटात ते आमी समजोनात तेन्ना ते सोमूर्त वो ते कायदे पाडूंक आमकां अवघडाय जाता. आनी ह्या पासत जेन्ना आमी हें समजता की आमी हे नेम कायदे देवान आमकां दिला ते ताचे सोबे आमचो संबंद जोडूंक, आमचो संबंद एकामेका थंय जोडूंक आसा तेन्ना आमी हें खुशालकायेन पाडूंक फुडें सरतात. तर आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना पयले सुवातेर आमी आमकां विचारुया
आमी नेम कायदे आयकतात हें उतर तेन्ना आमकां कसलें आमचें मन जावन आसा. आमी ते वाजेन कोत्तात वो नेम कायदे रागान पाडटात वो ते पाडूंक जाय म्हूण पाडटात वो ते खुशालकायेन आनी आमचे बऱ्याक वो आमचे फायद्याक ते दिल्ले आसा म्हूण आमी पाडटात काय. पूण सगळेच नेम कायदे पाडूंक जाय म्हणूनय हांव तें म्हणना. कित्याक जे नेम कायदे जिविताचे आड वेतात व जे नेम कायदे वायट आसात ते आमकां इगोज मात पाडूंक शिकयना. वो करून अबॉर्शन आमी पळयतात वो युथनेसिया हे आमचे इगोज मात केन्नाच शिकयचे ना. तिसरें म्हणल्यार कायदे आमचे कसले मनान आमी पाडटात ते गरजेचे आनी ह्या पासत आमी जेन्ना हे कायदे बऱ्या मनान पाडटात तेन्ना हे कायदे पाडूंक आमकां स्फूर्ती मेवता, आमकां आदार मेवता. तो रायची वाचपा आमचे मुखार दवरून आमी नेम कायदे आमचे जिवितांत पाडूंक आमची पावलां फुडें मारुया आनी ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेतात तेन्ना आमकां जोण एकल्याक ही कुरपा आनी बोड मागुया की आमी हे नेम कायदे देवाचे कुशेक आनी देवाचे संबंदान पाडूंक तशेंच आमचे आनी आमचे भाव भयणां मदें संबंद वाडोवंक आमकां ही कुरपा आनी बोड ह्या मिसांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. धुपाचो जसो पोरमोड C16 पान 35 C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची धुपाचो जसो पोरमोड Domnului sorta sorga Espori am cinara Espora duce buca Pormesfora Odana Somestani Bejoci Pormesfora Odana Somestani Bejoci. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान मोहिमे आमच्या सभेच्या आदारात बाप्पा, तुजी भक्ती करून आमी तुका बोमता ते बलिदानांचेर तुजी दोळार दिश्ट घाल. ही बेटोवणी तुका मानता तसली जावं आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची इंकाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदविदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी तुजें मरण समरमता. जिव्या बोवरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. थीर भरवशान ताचे मोहिमे देण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या दुदां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी ताची स्तुती गायता. Povit, 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 dolmarazo sorves por tu, sorgami sonsar Boga, tuja mój mowa, usorgi, tu kasoj sol, sorves por acina
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कांस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कांस. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अर्थयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सगळींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर वीस जाल्लेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकुनी फिलोमेनाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणी भावंडो, जेजू आमचे काळजांत येवचो वेळ जालो. हो जेजू जो देवाक सांगतालो, हांव नेम कायदे बदलूंक येवंक ना, ते सुपूर्ण करूंक आयला. मनशाचे बऱ्याक आनी उपकारतात ते कायदे बरी भशेन पाडून आनी ते नेम कायदे उदेशी आमी एकामेकाक आनी देवाक लागीं सरूंक बरोबर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आदार मागून म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र, तुजें राज चमकायो, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानूत रेखता.
तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंतांतली वाटाय. Kitягнат водки, подвияник мой мал, тучи сосна, час сосна. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोमृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. Amen. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळागो तुमची. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली. हेजे दुसरे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. Somia, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझेच फाटल्यान येता हांव जेजू. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D42 5 71. D42 पेज 71. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासा. मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या. भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. प्रार्थया.
मोगाल बाप्पा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमचे पिडांक ओखद ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भयणी भावंडू आनीक 2 दीस उरल्यात आज आनी फाल्यां आमची तयारी जेजूच्या बोपयत काळजाचे पोरबेक सांजे 5:45 तीर्स जेजूचे काळजाचो आनी 6 वरांचेर मीस आमी सगळीं जेजूच्या काळजाचे दोबाजीक पोरबेन वांटो घेवंक प्रयत्न करुया 16 जुन्याचे शुक्रारा दिसाक सांजे 5 वरांचेर आमी परम संस्काराची मागणी करतले आनीक 5:30 वरांचेर दोबाजीक पोरबेचें मीस जातलें म्हणटच सगळीं आमी ह्या दोबाजीक पोरबेन जेजूच्या काळजाचे वांटो घेवंक प्रयत्न करुया दुसऱ्यांकूय सांगुया आनीक आमची भक्ती आमचो मोग जेजूच्या बोपवीत काळजाक दाखोवया आनी ताचेच काळजान आमकां आसरो आनी समाधान मागुया. सोनवारा दिसाक 6:30 मीस निश्कळोंक काळीज सायबिमांचें आंकवार मेरेचें इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी ही परब करतले आमी 6:30 मिसार अपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर ही वांगडी करतात. आमची जेलादरां ही दोबाजीक परब करूंक जाय तो तोकूस घेतात तांकांय आमचो तेंको आनीक तांकांय आमची उर्बा दिवया. तांणी फाटल्यान एक बॉक्स दवरलेलें आसा तांच्या ह्या परबेच्या खर्चाक तुमी तांकां तुमचो आदार तेंको दिवचो म्हूण मागता. आमचो भाव डिकन बोरीस डायस आमचे बरोबर आसा आनी चड करून दिसपट्टी तशेंच आयताराचें देवाचें उतर तो परगट्टलो. आमी न्हूच ताचें देवाचें उतर परगट्टा तें आयकुया पूण बरो सेरमांव केलो तेन्ना ताका आमची उर्बा दिवया आमचें बरें उतर दिवया कित्याक आज सगल्यांक आमकां न्हूच ताकाच आमकांय सगल्यांक गरज द कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन. आमकां एक एकल्याक जेन्ना बरें जाता आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या समाजांत आमच्या गांवांत आमी एकामेकाक तोखणाय करूंक 2 बरें उतरां दिवंक गरजेचें. सो आमचो ब्रादर आमचे बरोबर आसतलो देवाच्या उतराची मोडणी तो करतलो आमकां सेवा धर्मांत आनी दुसऱ्या संस्थांनी आदार दितलो. आमची तरणाट्यांची जमात आयतारा दिसाक 8 वरांचे मीस जाले उपरांत तरणाट्यांक गांवच्या जमात आसतली. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार शेवटाचे गायन आमी गावुया. नोमान नोमान मारी टी 30 आनी 7 पान 219 T37 पेज 219.